नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। तिसवाडी मंडूर उटंगाराच्या पावसान घराची वणत कोसळून आवय आनी पुताक मरण। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मातयेच्या ढिगाऱ्या पोंच्यान काडल्यो कुडी। आमदार उल्हास तुयेकारान नावेली मतदारसंघात उदरगत करपाक थारला अपयशी, प्रतिमा कुतिनोचो आरोप। उटंगाराच्या पावसाक लागून म्हापशेच्या थिये वाठारांत पावसान घालो हुवार। उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सुमार 10 ते 12 घरांनी भरले उदक। हुवार आयिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत। पक्षाच्या आदेशावयल्यान मंत्रीपद सोडलें। पक्षाकडेन प्रामाणीक बंडखोरी केल्ली ना। मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारपाक आपूण तयार। आदलो मंत्री निलेश काब्रालाचें वक्तव्य। त्रिमंडळ फेरबदलाच्यो चर्चा मुख्यमंत्र्यान भायर आयल्यो। सध्या लक्ष विधानसभा अधिवेशनाचेर। भाजपा आमदार मंत्र्यांच्या बैठकी उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। आसगांव प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी पुराय। जामिनावेलो निकाल 10 जुलया मेरेन दवरलो राखून। आता पळयात खबरो विस्तारांत। राज्यात पावसाचो जोर अजूनय कायम आसा। सोमारा मंडूर वाठारांत घराची वणत कोसळून आवय आनी पुताक मरण आयलें। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मातयेच्या ढिगाऱ्या पोंच्यान दोगांयच्यो कुडी भायर काडल्यात। आयतारा उटंगाराच्या पावसाक लागून कुणय संरक्षण वणत कोसळून 3 कामगारांक मरण आयिल्लें। ते उपरांत सोमारा मंडूर वाठारांत घराची वणत कोसळून आवय आनी पुताक आगताक मरण आयलें। फाटल्या 2 दिसांत 2 कडेन कोसळिल्ल्या वणटींनी 5 जाणांचो जीव घेतलो। ते भायर कितलेशेच कडेन झाडां पडून घरांचें लुकसाण जालां। जायते कडेन उदक तुंबून रावलां। न्हंयो बांयो भरून व्हांवतात। सगळ्यां पयलू खरेंच दुख्खाची गजाल आसा की 2 जाणांचो जीव गेला। तुमकां खबर आसतली 2 दीस जाले कंटिन्यू पावस पडटा आनी खूब लोकांक खुबशे त्रास जाता। खूब जाग्यार उदक साठलेलें आसता। ते घरांनी उदक वयता। खूब जाणांचे आयज हांव दिसभर थंयच भोंवता। लोकांच्या घरांच्यान झऱ्यो व्हांवलेल्या भशेन उदक व्हांवता। कित्याक लागून उदकाक वयपाक वाट ना। सो उदका वयपाक वाट नासल्या कारणान ते घरांच्यान उदक भायर सरता। खूब जाणांची उदकान प्रॉब्लेम आसा हो। सो तेंचो हो प्रॉब्लेम 1 वर्स पयलो आमी गेल्ले थंय पळोवपाक। सो वणत हें जाल्लें आमी तलाटी कडेन रिपोर्ट केल्लो। सगळे केल्ले, सगळे फॉर्मेलिटी केल्ली। PWDची हेवूय केल्लें पूण अजून पर्यंत तेजे पयशे येयल्याक ना येयल्याक तेवूय आमकां खबर ना। कित्याक तलाटी कडेन विचारलां हांवें। तलाटी म्हणटा तेंकां पयशे येयल्या ना ते अजून कळना। कित्याक पयशे डायरेक्ट तेंच्या अकावंटार हें जातात। आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार आनी खूब घरां आसतलीं अशीं की उदक येवन फुगलें आसतलीं। सो सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की आपली मातशी सांबाळून मातशें हें करात। तुमकां जर दिसता तुमी जर रिस्कान आसा तुमी इन्फॉर्म करात आमकां। तुमकां जर खंय सेफ्टी प्लेसीर व्हरपा आसल्यार आमी ट्राय करतले तुमकां हें करपाक। कित्याक तुमची लायफ इम्पॉर्टंट आसा। आयज एक दुखद इन्सिडंट जालो तो म्हणजे जेन्ना आमकां न्यूज गावली तो मंडूर गांवांत मिरयाबाट ह्या वाड्यार एक फॅमिली जी आसा तेंची जे भिंत आसा म्हटल्यार मातयेची भिंत आसा ती कॉलेप्स जावन आतां जेन्ना हांगा आमचे हेल्थ सेंटरान हाडले तेन्ना कळोन येयलें की दोगांची डेथ जाल्ली आसा म्हणून। आनी खूब वायट गजाल, खूब दुखद घटना आसा जी आमच्या गांवांत घडलेली आसा आयज। आनी पळोवंक खरें म्हटल्यार अशें जावपाक जायनासलें कारण जें आयज ह्या गांवांत जालां म्हटल्यार वांगडाच 2 जाणां हें जावप म्हणजे तेजो आवय आनी भाव हे दोगूय वांगडा सायमनाचो आवय आनी भाव दोगांय वांगडाच हें जाल्ली आसा, एक्सपायर जाल्ली आसा। आतां ऑलरेडी सगळे फायरान सगळे येयल्ले आमचे सगळे पंच भाजी सगळ्यांनी तांकां काडली। बट काडली तेन्ना हांगा हाडसर म्हटल्यार ती दोगांय ह्या हितून नासली। बट खूब वायट दिसता आनी आमचे तेंची फॅमिलीकूय एक खूब गायज सामकी दुकान घडलेली आसा। आनी आतां पुलीस बीन सगळे येयल्ले आसा। तेंच्यांनी सगळ्यांनी ती हर्सून आसा ती उबा आसा ती येयल्या नंतर तांकां GMCन आमी शिफ्ट करतले। GMCन पोस्टमॉर्टम जाल्या नंतर मागीर बॉडी हँड ओवर करतले। आयतार आनी सोमारा गोंयांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान खवदळ घालो। गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कितल्याशाच न्हंयांक हुंवार आयला। धरणांय पुराय भरल्यात। कितल्याशाच लोकांच्या घरांनी उदक भरलां आनी कितल्याशाच जाग्याचेर दोंगराची पालसणां कोसळ्ळ्यात।
जाल्यार कितल्याशाच गावांनी गटरां सारकी उसपूंक नाशिल्ल्यान उदक तुंबून रस्त्यार पावलें. कांय कडेन घरांचेर तशेंच पार्क केल्ल्या गाडयांचेर झाडांचे खांदे पडून व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. काय नाही मरे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आमदार उल्हास तुयेकार नावेली मतदारसंघात उदरगत करपाक अपयशी थारला असो सणसणीत आरोप आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनो हांणी केला. उल्हासान आपल्या कार्यकाळात नावेली मतदारसंघा खातीर कांयच केल्लें ना, तर तो फकत केटीसीचोच विशय हाताळपाक व्यस्त आसा. स्वताच्याच घराच्या भायर साचिल्लो कोयर पयलीं ताणें नितळ करचो अशें आप फुडारी प्रतिमा कुतिनो म्हणटा. हे फाटभुंयेर आमदार उल्हास तुयेकारान प्रतिमा कुतिनोक प्रत्युत्तर दितना पावसाचे बेबे अशें म्हणिल्लें. 2022 9 जाणां बशिल्लीं, तितूंतलो तो फ्लुकान आयलो. 5,000 वोटान आयला तो फ्लुकान आयलो. ताकाय खबर आसा. सो ताका खबर आसा की फुडली पावट आपूण परतून जिखून येवपाना म्हूण मे बी ही इज ट्रायंग टू कलेक्ट ऑल द फंड्स. ताजे केटीसी पळयात, ताका चॅरमॅनशीप दिल्ली आसा कदंबाची. कितें ताजे बसी परतून बंद पडटात. ताजे लक्ष ना. आनी जायते जाण खंय कोण आसा कितें कॉन्ट्रॅक्ट बीन घेतल्या खंय ताजेर देखून कारवाय करतले हांव. पूण म्हाका वस म्हणटा तें सांगपाक जाय म्हणल्यार की हो जेन्ना नावेलकारांक गरज आसा तेन्ना केन्नाच नाशिल्लो आनी केन्नाच ना जाली फाटलीं 2.5 वर्सां. तूं पयलीं मरे ती रुमडामोळाची मरे गार्बेज क्लीन कर. तूं तुजें स्वता तूं रावता पळय दावोली थंय कितली हिप्स ऑफ गार्बेज आसा तें क्लीन कर. आनी मागीर न्ही तूं कितें कॉमेंट मारपा आसा पळय तें मार. काल तुमचे प्रतिमा कुतिनोन आरोप केला की पावस खूप पडले न्ही, गटरां भरली. एक्चुली गटरां बी क्लीन काम करपाचें पंचायतीचें तें आमदाराचेर आरोप करता. एक्चुली आमी प्री मॉन्सून मिटींग बी घेवन खंय खंय फ्लडिंग जाता तें आमी JCB घालून आमी नाला बिला साफ केला. पूण पावस खूब पडला, गोंयभर उदक जालां. सो प्रतिमा कुतिनो हे कशें हे म्हणजे पावसान जशी जेतकां तयार जाता तशें तयार जाता. तेंचें काम ते करता, आमचें काम आमी करता. पूण आमी मॅक्झिमम हांवें 2 वर्सां पयलीं फ्लडिंग जाल्लेलें ते खातीर हांवें एवरी इयर हांव JCB आमी खंय तरी जाला प्रॉब्लेम जाता. हांव म्हणना की 100% आमी सारके आहा म्हणून खंय तरी बारीक बारीक गोश्टी चुकून उरता. उटंगाराच्या पावसाक लागून सोमारा म्हापशेच्या थिये वाठारांत पावसान सगळे कडेन हुवारा घातिल्लो. पावस चड पडून उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सुमार 10 ते 12 धरणांनी उदक भरिल्लें. ह्या वाठारांत गटरां तुंबल्यात, तांकां लागून पावसाचें उदक वचपाक मार्ग नाशिल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास जाला. बेगोबेग संबंदीत खात्यान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. म्हणजे आमकां एक भायर सरूंक मेळना घरांसून, गाडी व्हरूंक मेळना, कांय ना. आतां सगळीं जाणां भायर स्कुलान जी कामां वयता ती घरां काल न्हू सकाळचे बीन सांजचे अशें हांगा आसले रोडार रस्त्यार आसले. आतां मागीर सकाळीं हांगा बदला लागली. ड्रेनेज सारकी ना, हॅवी लोड न्हू. ओके. बायपास सारकें ना. कितके दीस जाले तुमी अशेंच हांगा वॉकिंग करतात? 3 दीस जाले. 3 दीस जाले. आनी सुद्दां स्लोड जाला. आज तर उदक देंवलां, नाल्यार थिंगा भितर तेकताले तें. वाट ना उदीक वचपाक उदक ना, वाल ना. उदक म्हणजे दर्याक बायपास जायना न्हू उदक. बायपास जायना. जायना सारकें ना दर्याक कंडिशन बरें ना. ओके. फ्लो जाता न्हू. घरांनी बी गेला कोणाच्या लोकांच्या उदीक घरांनी बी पावला म्हणटात तिकडे. पावला. हय, आमच्या घरान पावला. प्रॉब्लम कितें माणूस आमकां नेक्स्ट टू द चर्च. सो ते मातशें सारकें हें केल्लें आसलें म्हणजे Desilting and stuff. Yeah. So maybe that water would have gone out. So now we cannot say anything. It is natural calamity, but what we can say, that provision should have been done earlier. We cannot move out. Now these children also are stuck
going to school, that is tomorrow. They stay in Giri. They have come for just for 2 days, but they cannot move out to go to their residence. पक्षाच्या आदेशाप्रमाण हांवें मंत्रीपद सोडलें. आपूण केन्नाच बंडखोरी केली ना. कोणाक कितें दिवप ते पक्ष थारायतलो. मुख्यमंत्री पदाची संद दिल्यार ती स्विकारपाची आपली तयारी आसा. कित्याक तर म्हजी क्षमता आपूण सिद्ध केल्ल्याचें आमदार आनी आदलो मंत्री निलेश काब्राल सांगता. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर काब्राल उलयतालो. तुमचें नांव स्पीकर बी अशें जातलो बी म्हणून कितें येता? पोलीस खातीर हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. हांव पोलिशन मेंटेन करता आनी केन्ना बंडखोरी करूना, कांय करूना. बंडखोरी म्हणल्यार म्हणजे सोडून परतून इंडिपेंडंट जावन पार्टी कॅन्डिडेट उडोवन हें असलें कितें करूना. पार्टी डिसायड करतली कितें करपाचें. पार्टीन रिक्वेस्ट केलें ते 8 जाणां भितर घेवपाक ताका प्रॉमीस केलें रिजायन जालो. फुडें जें आसा आमचो सीएम पळयतलो, पार्टी अध्यक्ष फर्नांडीस पळयतलो, सेंट्रल पार्टी लिडर पळयतलो, तेजें आनी कितें उलोवपाचें. तुमी बी वाचता तुमचें नांव स्पीकर जातलें बी अशें म्हणून येता. तुम्ही प्रेस भाव वाडटा, म्हजे प्रेस भाव भयणी आसा न्हू, भाव म्हणटले जायना. तुम्ही वाडटा तें वाचता. म्हाका ज्यो गोश्टी खबर आहा ते म्हाका मागीर कळटलें, तुमकां पयलीं कळटा. तुमी म्हाका सांगपा अशें. पूण अचानक सोशल मिडियाचेर तुमचे समर्थक सुद्दां आसा पळय म्हजे समर्थक पळय, हांव लोकांक केन्ना मिटींग घेयना म्हजे बद्दल. इवन हांवें रिजायन जाल्लो तेन्ना तुमी कवर केलें. हांवें लोकांक रिक्वेस्ट केल्ले की ह्यो गोश्टी जायना. पॉलिटिक्सां भितर पार्टी जी आसा सांगता ते करपाक जाय. आनी ह्यो ज्यो गोश्टी करपाक जाय आतां म्हाजी एफिशियन्सी कितें आसा लोकांक खबर आहा. जबाबदारी दिली जाल्यार घेवपा रेडी आहा तुमी. आतां कित्याक घेवचो? फाल्यां सीएमाची जबाबदारी घेतल्यार कितें घेतलो तेजें कितें? तशें कांय ना. तें पार्टी डिसायड करता. हांव प्रमोद बाब बरो न्ही अशें म्हणना. तूं म्हटलें म्हणटा तेजेर छापा. अजिबात ना. म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की फाल्यां कसली जबाबदारी दिली ती घेवपाक हांव फाटीं फुडें करचो ना. मंत्रिमंडळ फेरबदल बीन कांयच जावपाचें ना. सद्याक आमी विधानसभा अधिवेशनाचेरूच लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फाटल्या सप्तकात दिल्ली गेल्लो. मुख्यमंत्र्याचे दिल्लीवारी उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा रंगिल्ली. आयज हे विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा भायर आयली. मिनिस्टरांच्या बरोबर उलयता आसतना पूर्णता असेंब्लीत आमकां आनी जें कितें कामकाज उरलां किंवा आमचें बजेट जें आमकां पूर्ण बजेट पास करून घेवपाचें आसा ताजेरूय डिस्कशन्स जाले. सप्लिमेंटरी डिमांडा खातीर कोणाची कितें गरज आहा तेंच्यांनी सप्लिमेंटरी कितें कितें घालपाक जाय तेजेर हें जालें. वेगवेगळी बिलां जी येवपाची आहा पळय न्ही, स्टॅम्प ड्युटी, बाकीचे सगळे एप्रोप्रिएशन बील, गूड एंड सर्वीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ऑर्डिनन्स जे आमकां हांगासर पास करचे पडटा पळय न्ही, ताजेर डिटेलान डिस्कशन्स जाले. ह्या सगळ्या हेजेर आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी बी वेगवेगळ्या आपआपल्या डिपार्टमेंटाचे विशय मंत्र्यांनी डिस्कस केले. ताजेर एकंदर फुडें कशें वचपाचें हेजेर स्ट्रॅटजी प्लॅनिंग करून वेवस्थीत रित्या आयची मिटींग मंत्र्यांच्या बरोबर जाली. मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा आमदार आनी मंत्र्यांची जोड बसका घेतली. हे बसकेत विधानसभा अधिवेशन दोळ्यासामकार दवरून जायत्या विशयांचेर चर्चा केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. सद्याक मंत्रिमंडळ फेरबदल बीन कांयच जावपाचें ना अशेंय ताचें म्हणणें. आमदारांच्या बरोबरूय बी म्हणजे तांचे क्वेश्चन्स हाजेर आनी कितें घालचें हाजेर डिस्कशन जालें. तांचे बाकीचे डेव्हलपमेंट आनी हाजेरूय बी तांचे डिस्कशन्स आनी एकंदर इंटर डिपार्टमेंटल बाकीचे सगळे इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर आयज असेंब्लीच्या दृश्टीन प्रिपरेशनच्या दृश्टीन जाल्ली मिटींग आशिल्ली. आमदाराच्या मिटिंगेक आमी सहसा तांकां आफयता, ते हरशीं आफयता म्हणजे वेगळी मिटींग घेताली एक एकदां इंडिपेंडंट एमएलएचे. पण आज इंडिपेंडंट एमएलएक हांवें आमच्या एमएलएच्या मिटिंगेच्या बरोबरच आपयली. एक गजाल आत्तां फक्त असेंब्ली होच फोकस आसा. रिशेफल बीन कांयच जावपाचें ना. ओके, जो पर्यंत आमी असेंब्लीचेर सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केला, असेंब्लीचो कामकाज हाताळप हाजेरूच लक्ष आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आसगांवचे घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य दुबावीत पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी आयज पुराय जाली. प्रधान सत्र न्यायालयान जामिनावेलो निकाल 10 जुलया मेरेन राखून दवरलो. आसगांवचे घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी सोमारा पुराय जाली. घर मोडपाच्या प्रकरणाचो तपास स्वतंत्रपणान जायना, पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला. ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजा शर्माच्या वकिलान फाटले सुनावणे वेळार केल्लो. घर मोडपाचे घडणुके फाटल्यान पूजा शर्माच मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचे दिसून येता.
ताका लागून तिची पुलीस बंदखण गरजेची आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केलो. तशेंच कोर्टाची ऑर्द नासतना भायल्या भायर घर कशें कितें मोडूं येता असो प्रस्न उपराशीत आगरवाडेकार फामिलीचे घर मोडपाचो प्रकार पुरायपणान बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगले. Today he gave his rejoinder and he argued in reply and I filed my rejoinder. Matter is received for orders. They have tomorrow in the afternoon. They were entered into by my client. But let them interrogate me. I am saying give me protection. Let them ask whatever they want. I will. My client will answer. इतले मजगती आसगाव पंचायतीन प्रदीप आगरवाडेकराच्या घराची पळवणी केली. घर दुरुस्तेक हरकत घेत 3 जणांनी हे विशीं पंचायती कडेन कागाळ केल्ली. ते प्रमाण ही पळवणी केल्ल्याचे सरपंचान सांगले. आमच्या आसगाव पंचायतीन कंप्लेंट येयल्ले आनी कंप्लेंट असले एक काशीनाथ शेटये, दुसरो आसलो आमचो डेजमंड आनवारी आनी तिसरो आसलो आमचो कोरवरसून कृष्णा पंडीत. तेंच्यांनी कंप्लेंट घातलेले तिगायनी आनी कंप्लेंट अशें जावन आसलें की जे पूजा शर्मान जे इलिगल हाऊस डेमोलिशन केला तेजेर एक्शन जावची आनी प्रदीप अगरवाडेकर आनी तेजी मिसीस आहा जी रुचा अगरवाडेकर तांकां कसलेंच रिपेर करपाक लायसन्स दिवचें न्हू. तेन्ना आमी सेम लेटर आमचे पंचायत बॉडी मिटिंगेक प्लेस केले आनी एक सगळे मेंबरांनी एक रेजोल्युशन पास केलें की तेचे आमी जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन करचें अलॉंग वीथ BDO. तेन्ना आमकां हांगा आमचो BDOचो ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर कृष्णा गडेकर आमकां येयल्लो आहा. तेणेन सगळे घराचे स्ट्रक्चर जे आहा तेचे इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. उटंगाराच्या पावसाक लागून पुराय गोंयांत रस्ते खचपाच्यो तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको वाडत आसात. सोमारा सकाळीं उसगांव ते वाळपय वचपी मुखेल रस्तो खचलो. गांवकरवाडो वाठारांतलो नवीनूच हॉटमिक्स केल्लो हो रस्तो खचिल्ल्यान ह्या रस्त्यावयल्यान जावपी येरादारी बंद केल्या. तशेंच येरादारी दुसरे वटेन वळयल्या. हो रस्तो बेगबेग दुरुस्त जावचो म्हूण संबंदीत खात्याक कळीत केला अशी माहिती उसगांव पंचायतीची पंच वांगडी रेश्मा माटकर हांणी दिल्या. अचानक सकाळी फुडें दोनूय सायडीन हे जालें, डॅमेज जाली. दोनूय सायडीन गेली तरी बरी कदंबा येताली. कदंबा अशी बँड जाली म्हणून आमचो शेजारी तेणी पळयले आनी हांगा येवन पळयत जाल्यार सगळे पोना गेल्ले आसा. आनी गेली कित्येक वर्सां म्हणजे 80 वर्सां मायज आसतली एका पुलाक. पूल म्हणजे आर्क आनी आतां ते हॉटमिक्स केल्लो न्हू हे करून पूण तेंच्यानी पोनाक पळोवंक ना ते कितें जालां ते. लोखंड बी तशें काय वापरना. लोखंड काय ना, चिऱ्यांनी काडलेलो आसा तो. आता ट्रॅफिक टोटल बंद आहा. ट्रॅफिक डायवर्ट केला खंयच्यान आनी ती सायडीनसून आतां म्हणजे गांवांतल्यान हय व्हडली गाडी व्हरपाक ना मेळना. ना ना केन्ना पर्यंत रिपेर करपाक म्हणून सांगला तुमकां? आतां पळय आतां कितें तेंच्यांनी पळोवन गेल्या न्हू. चडांत चड बेगीन तेंच्यांनी करपाक जाय नाल्यार म्हणजे मेन रोड न्हू हो हांगासून वाळपय उजगांव टू वाळपय. म्हणल्यार व्हडली गाडी येयल्यान गांवांतल्यान वचपाक मेळपाना. ना 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 ती सायडीन रोड मातसो बारीक जो पर्यंत रोड सारको ना तो पर्यंत वाहतूक बंद येवची. हय हय बंद. उसगांव ते वाळपय वयता त्या रोडार गांवकारवाडा हांगा आसा. ज्या जाग्यार रस्तो मदोमद खचला संबंद, पूण जेन्ना सकाळी 7:30 वरांचेर ही घटना घडली, कदंबा गाडी हेवटेन पासार जाली ती अशी तशी बँड जाली आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें की हांगा कितें तर जाला म्हणून. मागीर हांगा स्थानीक पंच रेश्मा माटकर येयली. तिणें हांगा परिस्थिती पळयली आनी रस्तो वाहतुकीक बंद दवरिलो. आनी जो रस्तो खचलेलो आसा त्या जाग्यार पयलीं हांगा आर्क आशिल्लें म्हणल्यार साकोसो आशिल्लो आनी तेजे वयलें हेंच्यांनी कांय ते पोना लोखंड बी कांय वापरनासतना चिऱ्यांनी बांदून काडून तो रस्तो केल्लो आसलो. निश्काळजीपणान बेजबाबदारपणान हो रोड तयार जाल्लो. त्या आर्काचेर जवळ जवळ ते लोखंड आसपाक जाय आशिल्लें तशें कांयच ना. तेन्ना तो सबंद भितर गेल्लो आसा रोड आनी व्हेरी डेंजरस आसा. तेन्ना हांगा अवजड जी वाहतूक आसा ती टोटली बंद दवरल्या. बारीक स्कुटर सुद्दां टोटली बंद दवरिल्या आनी जी वाहतूक वाळपा वचपा खातीर लोकल बारीक गाडयो तांकां गांवांतल्यान वाट दिल्या वचपाक आसा. गांवांतल्यान एक सायडीच्यान वचपाक मेळटा आनी हेवी गाडी आहा ते वचोंक मेळना. तेन्ना जो पर्यंत रस्तो सारको येना तो पर्यंत हेवी गाडयेक हेवटेन पासार जावपाक मेळपाना. जेन्ना रोड सारको जातलो तेन्नाच हेवी गाडी वयतलो. गोमंतक TV खातीर उसगांव गांवकारवाड्यांतल्यान एकनाथ खेडेकर.
आयतारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून मालपेन न्हयभाग आनी धारगळे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर दोंगराची पालसणां कोसळ्ळीं. पालसण कोसळ्ळें तेन्ना रस्त्यार कोण नाशिल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. पालसण कोसळिल्ल्यान एके वटेनची येरादारी बंद आसा. आतां पावस सोंपा मेरेन एके वटेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरतले अशें आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी पळोवणे उपरांत सांगलें. मजगतीं सोमारा मालपेन न्हयभाग राष्ट्रीय महामार्गाचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी पळोवणी केली आनी MVR कंपनीक ब्लॅक लिस्टान घालचें अशी मागणी केली. 15 दीस पयलीं तो ऑलरेडी हे वॉल पडलेले तेन्ना सांगलेले कितें हो रोड डायवर्ट कर म्हणून, पूण आजुनूय तो डायवर्ट करूंक ना तेंच्यांनी. पूण आयज खूब म्हाका दिसता कोण लोक हे सायडीन पास जातात, चडशे लोक ह्या रोडासून वयताले आनी कोणाकूच देवान हें केलें कित्याक कोणाकूच हांगासर हट जावंक ना. आनी जे पळय हे कन्स्ट्रक्शन आयज MVRन केल्लें आसा तेजी आयज ही दशा हांगासर आमच्या हांगासर पेडण्यान दिसता. कित्याक ज्या टायमार हे वॉल बांदताले त्या टायमार हांव येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलें कितें हे जे पळय वॉल रिटर्निंग बांदता पळय ते तांकां सफिशंट, कित्याक ते थिकनेस तेजे सफिशंट नासले तेन्ना ऑलरेडी तांकां इंटिमेशन हांवें सगळ्या इंजिनियरांक सगळ्या एक सगळ्यांक दिल्ले, पूण तेंच्यांनी ते आयकूंक ना आनी तेंच्यांनी जे काम आयज केलां पळय ती हेजी हालत आयज हांगासर आमकां पेडणेकारांक लोकांक हें दिसता. आनी ज्या टायमार तांकां सांगलेलें त्या टायमार तेंच्यांनी हे आयकनासतना आयज हे केलें पळय ते आयज आमकां लोकांक हे भोगचें पडटा. ताका लागून हांव हे MVRाक तशेंच आयज आमचो PWD मिनिस्टर आमचो CM आमचो चीफ मिनिस्टर आयज तेज्या हातीन हे PWDचे जाता इतले फास्ट तेणी म्हाका दिसता ही वॉल आहा पळय ही वॉल सगळीच रिटर्निंग वॉल आहा पळय ती सगळीच वॉल म्हाका दिसता डिमॉलिश करून ताका थिकनेस बरी दिवन आनी ती दुसरी वॉल बांदपाची खूब स्पॉन्डिलिटीस जातली अशी आज परिस्थिती आसा ह्या रस्त्याची. म्हाका दिसता सगळो कोस्ट ताज्या MVR कडल्यान घेवपाक जाय, ताजे कडल्यान वसूल करपाक जाय आनी हाका इमिजिएटली पयली ब्लॅकलिस्ट करचो. आमी काल मागणी केल्ली की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR जावपाक जाय आणि मुख्यमंत्र्या कडेन मागता कित्याक ह्यो नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ PWD ऑफ द स्टेट ऑफ जेन्ना बांदले 1-2 म्हयन्यान कित्याक 3 म्हयन्यान कित्याक हें जाता. आनी आमचे जे जितेंद्र आशिल्ले तेणे एक सांगलेलें की बाबा दीस इज नॉट सेफ. हे जे सगळे हे कमिनात जाय आनी हेंकां हेंचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. सस्पेंड पिळगांवच्या शेतकारांचो विरोध आसलो तरी मिनाची येरादारी करपाचो वेदांता कंपनीचो मार्ग तुर्त मेकळो जाल्लो आसा. खण खात्यान दिल्ल्या परवान्याच्या आदाराचेर कंपनीक येरादारी करपाक मेळटली. मजगतीं खण खात्यान दिल्ल्या परवान्याक न्यायालयांत आव्हान दिवपाचो निर्णय पिळगांव कम्युनिदाद आनी शेतकाऱ्यांनी घेतला. वेदांता कंपनीच्या मिनाचे येरादारीक पिळगांव कम्युनिदाद आनी शेतकारांचो खर विरोध आसा. मिनाच्या येरादारीचो रस्तो ही आमची मालमत्ता आसा असो दावो कम्युनिदाद आनी शेतकार करतात. मिनाच्या येरादारी खातीर शेतकारांनी रस्त्याचेर निर्माण केल्ले अडथळे वेदांतान मोडून शेतकारांनी परत उबे केल्यात. शेतकार आनी मायनिंग कंपनी मदलो हो वाद उपजिल्लो अधिकारी तशेंच पुलिशे मेरेन पावला. ह्या वादाचेर तोडगो काडपाक सोमारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान आपल्या कार्यालयात खासा बसका आपयल्ली. हे बसकेत वेदांता कंपनीचे अधिकारी, पुलीस अधिकारी हांचे सयत कम्युनिदादीचे वांगडी आनी शेतकार हजर आशिल्ले. हे बसकेत वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडटाना पिळगांव सारमानस रस्त्यावेल्यान मिनाची येरादारी करपाक खण खात्यान परवानो दिल्ल्याचो दावो केला. दुसरे वटेन 2 म्हयन्यां भितर कम्युनिदाद आनी शेतकारांचो प्रस्न सुटावो करपाचे उतरय अधिकाऱ्यांनी दिले. आमी सॅटर्डेच्यान ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लो बिकॉज ऑफ द SOP जे फॉलो जायना आनी ओनरशीप डॉक्युमेंट. तेन्ना आयज डेप्युटी कलेक्टरान आमकां रिवील केलें की हो जो ट्रान्सपोर्ट केला एज पर द ट्रान्झीट परमीट इश्यूड बाय DMG डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की आमकां ती रूट परमीट दिया म्हणून. रूट परमीट आतां तांकां डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळा आनी DMGचो रिप्रेझेंटेटीव आतां सकाळच्यान येता पूण तो आजून केन्ना पावतलो म्हाका खबर ना. सो डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां की तुमकां जर हाजेर कितें जर प्रॉब्लेम आसा रूट ट्रान्झीट परमीट दिला ताजेर तुमी लिगल रेमेडीज वचूंक शकता. अदरवायज वेदांताक तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिलां की नेक्स्ट 15 डेजा भितर हे जे कितें इश्यूज आसा ते इश्यूज रिजॉल्व करात. ओनरशीप डॉक्युमेंट कितें आसा ते आमचे मुखार हाडात आनी 15 दिसांक नेक्स्ट मिटींग जातली. मीनवायल जर ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करता जाल्यार वी हॅव द लिबर्टी की त्याचो जो लिगल हें आसा रेमेडी आसा तेंच्यांनी जे परमिशन दिलां ते चॅलेंज करपाक आमकां सिव्हील कोर्टान वचपाक आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना. आमी ते वचूंक शकता. आमी आतां बाकीचे विलेजेसा वांगडा उलयतले आनी इफ रिक्वायर्ड जाल्यार आमी कॉम्पिटंट जो नेशनरी कोर्ट फोरम आसतलो आमकां
तो रेमेडी यूज करून हे DMGन जे इश्यू केला ते आमी चॅलेंज करूंक शकता असो आमकां एक तेंच्यांनी आतां एक एमिकेबल सोल्युशन काडला. कंपनीन ऑलरेडी परमिशन घेतली आहा कंपनी हेजे ECचे वगैरे कशें घेतले तेंच्यात एक डावट आसा तेजेर आमी ऑफिस मॅनेज केलें त्या कारणा खातीर तो मायन हाडूंक शकना तेजें ऑपरेशन आमचें हाडूंक शकना तें आमकां कळून तर आमी तेणें आतां आमकां जेन्ना वेदांता कडल्यान आमकां टायम घेतला आमकां कितें कॉम्पेन्सेशन आहा आमचे डिमांड्स आहा ते सॉल्व करपाक तर एक तेणी एक 2 म्हयने भितर कितें करता म्हणून कितें आमचे कितें इश्यूज आहा ते सॉर्ट आवट करता. तेंच्यांनी आमचे कडेन टायम बी थोडे 2 म्हयन्याचो टायम मागलेलो आसा आनी 15 दिसांनी परत आतां 25 तारखेक आमची परत मिटींग दवरल्या तेंचे आमी तांकां सांगलें की तुमी आमचे प्रॉपर्टी कशें एन्क्रोच केले कशें तुमी एंट्री केली आमचे प्रॉपर्टी एंट्री करपाक अधिकार कोणी दिलो तर ते आमकां सांगता कितें की तें तांकां ECG सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्लेली आसा आनी तेज्या माध्यमांतून तांकां जी पळय आमचे डायरेक्टर ऑफ मायन्स तेंच्या कडेन आमी ऑलरेडी मिटींग मागल्या फुडले मिटींग ते येतले आणि तांकां आमी विचारलेले डेप्युटी कलेक्टराक की तांकां कोणी दिली ECG जी आमचे प्रॉपर्टी आमच्या शेतांतून तांकां आमचे टेनंट प्रॉपर्टी आसा ती तांकां कोणी परमिशन दिलें तेन्ना तेंच्यान उत्तर ना जालें आमकां डेप्युटी कलेक्टर उत्तर ना. गोमंतक TV खातीर दिवचल चान, रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले